नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासकल नवी शिक्षण प्रणाली लागू करूंक शिक्षण खात्याची नेटान तयारी. फाउंडेशन वनांतल्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण चल्लां. शिक्षकांक खेळांत कलेत मास्टर करपाचें चल्लां. फाउंडेशन वनांत नर्सरी ते दुसरेच्या भुरग्यांक शिकोवंक शिक्षकांक आर्टिस्ट जावचें पडटा. सध्या केजी बालवाडीच्या भुरग्यांक पुस्तक ना. खेळा वरवीं शिक्षण. लागलं ते हुक करायला पिंकीचा त्याने फ्रॉकच ओढला राजूची त्याने टोपी उडवली एक राजा होता एक राजा होता एक राणी होती शिकारीला जाऊया. याच्यामध्ये कला आहे, खेळ आहे, वेगवेगळ्या पद्धतीने जे खेळ आहे ज्याला आपण म्हणतो फ्री प्ले, गायडेड प्ले, स्ट्रक्चर्ड प्ले, अशा तीनही प्लेमधून आणि नाट्य, नृत्य, कला, मैदानावरचे खेळ, घरगुती खेळ, अशा अनेक प्रकारच्या खेळांमधून या शिक्षकांचं, मास्टर ट्रेनरचं प्रशिक्षण या ठिकाणी होत आहे. शिक्षण तज्ञांचो NEP घेवकार. NEP नाशिल्ली तेन्नाय आमी अशे पद्दतीच्या शिक्षणाचो आग्रो धरताले. आमची संस्था सरकाराक नवे शिक्षण पद्दतीक जाय तो आदार करूंक तयार म्हूण शिक्षण तज्ञ नारायण देसाई प्रुडंटा कडेन उलयलो. आमी हे धोरणात जेन्ना हे बुन्यादी शिक्षण नाशिल्लें तेन्नाय हो आग्रह धरताले आनी आमची अशी इच्छा आसा की जर सरकार प्रामाणीकपणान असो प्रयत्न करता जायत जाल्यार गोमंतक बाल शिक्षण परिशद आपले परीन आपले कुवती प्रमाण शक्य ती मदत करपाक तयार आसा. शिक्षकांचे प्रशिक्षण जाता तशी पालकांकूय खंय ते विशीं कळूंक जाय. जशें शिक्षकांचें प्रशिक्षण जाता तेच तरेन पालकाक ताजी माहिती मेळूंक जाय. भुरग्यांक पुस्तक घेवन बसून वाचचें अशी अपेक्षा धरूं नाकात. तर ताजी जी ज्ञानेंद्रियां आसात 5 ज्ञान घेवपाची इंद्रियां तांची उदरगत जावपाक जाय. हें सगळें जातलें जाल्यार आमच्या मतान पालक प्रबोधन आख्खांताचें जावंक जाय. कारण पालकांक हें पटोवपाक जाय. पालकांक सांगूं जाय की मेंदू आधारीत शिक्षण म्हणजे कितें. पालकाची जी होमवर्क आसूंक जाय, बॅग आसूंक जाय, हें जें सगळें आसा हें जर बदलतलें जाल्यार ताजे खातीर एक मोहीम जाय. हाका एक चळवळीचें लोक चळवळीचें स्वरूप येवपाक जाय. गोवा हेडमास्टर संघटनेचो NEP घेवकार. मात तांकां निश्चित रोडमॅप जाय. The government gives enough instructions and sessions for us as heads and teachers how to go about what is to be done. While it's a bulky book of national education policy, but roadmap for us is a must. NEP गोंयांत नेमकी चालीक कशी लागतली आनी त्या खातीर राज्य अभ्यासक्रम थारावपी समितीचो मुखेली प्राध्यापक अनिल सामंत म्हणटा आतां मेरेन मुळावें शिक्षण चलतालें ती पद्दत अशास्त्रीय. अंक इतके लिहा, नंतर ABCD काढा किंवा अ ई काढा, लिहा वाचा किंवा गणित करा. तर हा अभ्यासक्रम खरं म्हणजे अशास्त्रीय पद्धतीचा होता. पुस्तकातले प्रश्न त्यांना द्या, धडे त्यांना शिकवा, त्यांना लिहा, हा अभ्यासक्रम नाही. तर कसला अभ्यासक्रम आहे? खेळातून, गाण्यातून, नाट्यातून, नृत्यातून, क्रियाकलापातून अशा विविध पद्धतीच्या खेळावर आधारित अशा प्रकारचं हे शिक्षण असणार आहे. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आणि विवेक प्रभू.